आम्ही सध्या पुणे मानशेर जो रस्तो असा हायवे असा कॉन्ट्रोवर्शियल रस्तो हो हांगा. कारण पुणे मानशेर जंक्शनाचेर खूपदां हांगासर एक्सिडंट्स जातात. आम्ही पळयता की ट्रक परते पडटात. व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो गाडयो पुणे इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्यान येतात त्यो हांगासर कंट्रोल जायना आणि ते हांगासर अपघात जातात. जाल्यार ह्या रस्त्याचेर एक आयज हांवें अशी गजाल नोटीस केली की हांगासर गाडयो स्लो जावपा खातीर रम्बलर्स घातलेले आसात आणि त्या रम्बलर्सां कडेच स्पीड लिमिट बरयल्या 50. मदींच बरयला गो स्लो, त्याच्या फुडेंच बरयता की स्पीड लिमिट 50 आणि रम्बलर घातल्या थंयसरूच स्पीड लिमिट बरयल्या 50. आता 50ची स्पीड जेन्ना अशा हेवी व्हेकल्सांची असता जाल्यार तेंकां हांगासर जे कॉन्ट्रोवर्शियल जंक्शन म्हणटा आमी पुणे मानशे वयले जर कितलेशे एक्सिडंट जाता तेजे खातीर लोकूय येता की तेंकां बायपास काडून दिया, हांगासरल्यान त्यो गाडयो धाडू नाका म्हणून. थंयसर 50च्या स्पीडीच्यो गाडयो ज्यो हेवी व्हेकल्स असतात, ज्यो लोडेड असतात, त्यो कंट्रोल जातल्यो काय ना ही चिंतपाची गरज आसा. कारण आमी जेन्ना हें नोटीस केलें की रम्बलर्स घालता स्लो करपा खातीर स्पीड आणि थंयसरूच स्पीड लिमिट बरयल्या 50. जाल्यार ह्या हेवी व्हेकलांची स्पीड लिमिट जेन्ना 50 आसतली तेन्ना त्यो गाडयो कंट्रोल जातल्यो काय ना ही एक चिंतपा सारकी गजाल आसा. आणि जशे आमी पळयता की ह्या जंक्शना खातीर जे मानशे वयले पुणे मानशे वयले लोक सदांच झगडत असता की तांकां बायपास काडून दिया, हांगासर अशा तरेचे लोकांच्या जिवाक धोको आसता म्हणून. पूण ते काम अजुनूय जावना. आमी पळयता कितलेशे आतां वर्स जायत येयले, वर्स मायज जाले. तो जो काम सरकारान घेतलेले नॅशनल हायवेज जे डिपार्टमेंट आसा सरकाराचे ते काम अजून जाल्ले ना. हांगासर जाल्यार एक नवी गजाल आमी जी नोटीस केली ती म्हणटा ती हांगासरली स्पीड लिमिट. म्हाका दिसता हाजेर कितें तरी जशें आमी सदांच म्हणटा की कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा, जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी कितें तरी एक्शन घेवपाची गरजूच आसा. कारण हो जसो आमी म्हणटा की पुणे मानशे वयलो जो जंक्शन तो खुपूच धोकादायक आसा आणि स्टुडंटा खातीर पुणे मानशे वयल्यान हांव स्वप्नील तारी.